तुमचो एम आहा की एक व्हडलो एक डॅम जावचो म्हणून तुमचो एम आहा एक्चुअली. आणि तो डॅम बांदलेले अरबी समुद्रापासून पडटलो. आहा तुमच्या टेन्युअर असो बी नवीन डॅम बी. अरे बाबा जमीन ना न्ही. दुसरी एक लक्षात घ्या की गोंयची साधारणशे 1/3 जमीन जी आसा पळय न्ही ती कोस्टल एरिया. बरोबर. ज्या जाग्यार डॅमाची काय आमी कल्पनाच करूं शकना, इवन बंदाऱ्याची कल्पना करूं शकना. वयलो जो भाग जो आसा 1/3 एरिया तो सगळो हिली रिजन, फॉरेस्ट एरिया सगळी, वायल्ड लायफ फॉरेस्ट वगैरे वगैरे हे सगळें लागता आमकां. सो आमकां उरता तो मदलोच स्ट्रेच उरता. फॉर एग्जाम्पल मदलो स्ट्रेच म्हणजे खंयच्यान दारबांदोडेचो सकल भाग, दारबांदोडा ताचो सकल भाग हाफ दारबांदोडा फॉरेस्टा पडटा. सो दारबांदोडा पोर्शन आनी ते तुजे हांगसर प्रियोळ पर्यंत पोर्शन, म्हणजे तुमी रुंदाय घेतली जाल्यार गोंयची ह्या भागाची ते सारके पेडणे पर्यंत तेवढच्यान काणकोण पर्यंत. तर ह्या इतल्या पोर्शना भितर तशें लोकेशन नात. व्हडलो डॅम घेवपाक मना आसा, सालावलीच्या मोठो घेवचो अशें म्हणून जमीन तशी ना. तशी लोकेशन जाय पडटात, व्हॅली पोर्शन जाय पडटात, ते ना आमचे.